नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइंस. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. गोयच्या 32 मतदारसंघाच्या भाजप मंडळ अध्यक्षांची बिनविरोध वेंचणूक. उरिल्ल्या 8तल्या 4 वेंचणूक सोमारा. 4 मतदारसंघांनी 50% बूथ स्थापन करपाक भाजपाक अपेस. कुमारजुव्या बांद फुटून खारें उदक शेतांत. 90 लाखांचे लुकसाण. शेतकार मिडिया मुखार. रोयिल्ल्या भाज्यांनी साठलें उदक. आमदार राजेश म्हणटा स्वताच्या खर्चांतल्यान बांदता. चोल्ला घाटात फातोडेर लोडेड ट्रक उमथलो. टायर पंक्चर जाल्ल्यान घडणूक. ड्रायव्हरान उडी मारून जीव केलो साल्वार. उमथल्लो ट्रक पेटलो. काणकोणा अपघातात एकलो जखमी. भाटी सांत आंद्रे 30 वर्सां पयलीं बंद पडिल्ल्या स्क्रॅप यार्डाक उजो कसो लागलो ते अजून स्पश्ट ना. पंच म्हणटा बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर पळोवणी करून घेता एक्शन. पणजे गांजा रोयलो म्हणून एएनसीची अनोळख्या आड एफआयआर. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत सांतिनेज गांजाचे झाड केलें जप्त. दर एकाक मातृभाषेंतल्यान पुलिसाकडेन संवाद साधपाची वेवस्था. गोंय पुलिसांचो भाशिनी ॲप. खंयच्याय भाशेंतल्यान उलयल्यार कोंकणी, इंग्लीश, हिंदी ट्रान्सलेट. खासा रिपोर्ट. आनी पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या कुडीचो 18व्या दर्शन सुवाळ्याचो समारोप. आयतारा सेंट झेवियराची कूड सेंट कॅथेड्रल चर्चींतल्यान परतून व्हेली बेसिलिकांत. खबरो विस्तारान. गोयच्या 32 मतदारसंघांनी भाजप मंडळ अध्यक्षांची शेनवार आनी आयतारा बिनविरोध वेंचणूक जाली. उरिल्ल्या 8तल्या 4 वेंचणूक सोमारा. मडकय, बाणावली, वेळी आनी नुवें ह्या 4 मतदारसंघांनी 50% बूथ स्थापन करपाक शकूंक नाशिल्ल्यान मंडळ अध्यक्षांच्यो वेंचणुको जाल्यो ना. सोमारा अरुण सिंगाच्या उपस्थितीत जावपी कोर ग्रुपाच्या बसकेत जिल्लो आनी प्रदेश अध्यक्ष पदाचेर चर्चा जातली. भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी त्यांचे एक स्वप्न आसा की हो देश जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय. आमचो देश जगात नंबर 1 जावपाक जाय. आमच्या देशा भितर सगळे सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक आमी हात दिवन वयर काडपाक जाय. आनी हे जर करतले आसत जाल्यार आपल्याक एकट्याक जावचें ना. आमकां सगळ्यांक फुडें वचचें पडटलें. उलो तेंच्यांनी मारलो आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजीक एक स्वप्न आसा 2047 भारत देश हो जगात नंबर 1 जावपाक जाय. आज आमी पळयतात 11 नंबरा वयल्यान आमी 5 पाविल्ले आसात. येणाऱ्या वर्सा 2 वर्सां भितर आमी 3ऱ्या नंबराचेर पावतले. ब्रिटिशांनी आमचेर राज्य केले ते आज 6व्या नंबराचेर पावले. आमी आज फुडें वसात. देशभर जागतीक मंदी, वर्ल्डभर मंदी आसा, जागतीक मंदी आसा, पण आमचो देश अपवाद आसा. आनी हे करत करत आज आमी 3ऱ्या नंबराचेर पावपाक लागिल्ले आसा. आनी हे करतना आमच्या सगळ्यांचो ताका सपोर्ट आसूं जाय. आनी म्हणून हे करता एक बरी गोष्ट आसा की तुमी सगळे जाण, कारण आज हांव ज्या तरेन थोडोसो उशिरा पावलो, पण ज्या तरेन हांवें वेगवेगळे मंडळ अध्यक्ष हांगा पळयले, आपले बुथाचे अध्यक्षांक बुके फुलां दितना हांवें पळयलें. प्रत्येक बूथ अध्यक्ष जो आसा तो आपापल्या वार्डा भितर कॅपेबल आसा. ताका लागून तुमकां सहकार्य जे आसा ते थंय निवडून आयिल्ले पंच, सरपंच हांचे आसतलेच, पण ताच्या भितर एक वेगळी आयडेंटिटी निर्माण करपाचें काम तुमी करपाक जाय. पार्टीचो संदेश जो आसा तो सकयल पर्यंत पावोवपाचें काम करपाक जाय. आनी ते जर आमी केलें आसत जाल्यार ह्या मतदारसंघात सगळे जरी एक जाले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक कोण हांगा हारोवपाक शकता ना. गोयच्या 40 मतदारसंघातल्या 32 मतदारसंघांनी भाजपान शेनवार आनी आयतार मेळून मंडळ अध्यक्षाच्यो वेंचणुको पुराय केल्यो. 32 मंडळ अध्यक्ष बिनविरोध वेंचून आयल्यात. आनीक 4 मतदारसंघांनी उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. मडकय, बाणावली, वेळी आनी नुवें ह्या 4 मतदारसंघांनी 50% बूथ स्थापन करपाक शकूंक नाशिल्ल्यान मंडळ अध्यक्षाच्यो वेंचणुको घेवपाक शकले ना. तातूंत वेळी आनी मडकयत येता त्या दिसांनी वेंचणूक पुराय करतले. बाणावली आनी नुवें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जातली.
नुवे मतदारसंघाचो आमदार भाजपाचो मंत्री आसून लेगीत मंडळ अध्यक्षाची वेंचणूक जावंक ना असो हो एकूच मतदारसंघ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुमारजुवा गांवांत म्हणटा थंय बांद फुटून खारें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतकारांचें मोठें लुकसाण. शेतकारांनी रोयिल्ल्यो भाजयो उदक भरिल्ल्यान कुसल्यो. 90 लाखांचें लुकसाण म्हणून शेतकार मिडिया मुखार. थळावो आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटा सरकार बांदता म्हणसर वेळ लागतलो पूण आपूण स्वताच्या खर्चांतल्यान बांदून दिता. आमचें कितें आहा, आमी वर्साक वर्स एक गिमान शेत करता आनी हे आमचे बांयन हे म्हणटा भाजीपालो करता आनी गीमभर कितें खावन पावसाची जी बेगीन करता आनी हेजेरूच आमचो आदार निर्वाह सगळो. आनी आमकां आनी कांय ना, फक्त हे शेत भाजीपालो करपाचो आनी तेजेर जगपाचें. एग्रीकल्चर शेतकी खात्याची जे हे आसा पळय डेमॉन्स्ट्रेशन कितें जातालें पयलीं कॅम्प बिंप ते फक्त हांगाच जातालें पयलीं. ती खुबशे हांगाची हे जाताली फेसिलिटी. हांव जवळ जवळ कितले वर्सां जालीं हें शेत रोयता. शेत रोपो भाजी पालो हेजेरूच आमचें चलता. आतां हे बांद मोडलेल्या अशें जालां की सगळें काबार जावन गेल्ले आसा आमी. जवळ जवळ हांव वर्साक म्हाका दिसता 1 लाख रुपया तरी उत्पन्न करतालो. तीर खाजन म्हणून हांगा आसा तेजी कमिटी आशिल्ली. कमिटी ती डिस्कॉलिफायड जाली. डिस्कॉलिफायड जाल्ल्या कारणान तो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आमचो गव्हर्मेंटान मामलेकारान तो तल्लाडी कसो आहा तो तल्लाडी हांगा लक्षूच दिना. फाटल्या म्हाका दिसता तेणी 5-6 लाखाची खंयची अफरातफरी आसा आनी ताका आमी एप्रोच जाले. फाटल्या आमचे शेतकार 5-6 दीस पयलीं एप्रोच जाल्ले तेन्ना ते सांगता आपल्याक तुमचे हेजेर टायम ना म्हणून सांगलें. कित्याक तुमचे हेजेर लक्ष घालपाक टायम ना. आनी मॅक्झिमम म्हणल्यार आमचे हांगासर 100% ST लोक आनी तेजेर ते उदरनिर्वाह करताले पळय हेजेरूच करताले. टोटल लुकसाण म्हाज्या अंदाजान जवळ जवळ 80-90 लाख तरी ते 1 कोटीच्या भितर आसा ते. कित्याक तुका जाय जाल्यार हांव रिकॉर्ड दाखयता, ही बिलां आसून दाखयता. कितें तरी जो उपाय आसा तो करपाची गरज आसा. ते म्हणटात तेंचो जो हो बांद दर वर्सा हळू हळू करून मोडटा तो रिपेर करून दियात म्हणटा. ना जाल्यार हांगासर जे गांवचे लोक आसा जे फक्त ह्या शेतीचेर तेंचें पोट चलता ते म्हणटा की ते हांगासर ते फुडें कशें शेती लायतले. थळावो आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटा सरकार बांद बांदता तेका वेळ लागतलो. आतां आपूण स्वताच्या खर्चांतल्यान बांद बांदून दिता. ताबडतोब हांवें आमच्या एका कॉन्ट्रॅक्टराक फोन केला आनी म्हणलें परवाच्यान काम सुरू कर. कारण गव्हर्मेंट आमचो सरकार करता म्हणल्यार ताका थोडोसो टायम वयतलो. पण जे लोकांचें कितें आहा पळय वारयां बी पळय पिड्यार जाल्या तांकां हें सोंसपाक जायना. आमचे कडेन काम म्हणलें सुरू कर. जे पयशे म्हणलें तुका कितें दिवपाक जाय ते हांव दितां. कारण शेतकार भाव म्हणजे सगळ्यांच्यान सर्वश्रेश्ठ आनी तांकां लुकसाण जाल्लें म्हाका नाका. भाटी सांत आंद्रे 30 वर्सां पयलीं बंद पडिल्ल्या स्क्रॅप यार्डाक उजो पालोवपाक 3 फायर ब्रिगेडी हाडच्यो पडल्यो. उजो कसो लागलो तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना म्हणून उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी सांगता. थळावो पंच म्हणटा अशीं आनिकूय स्क्रॅप यार्डां आसात. सगळ्याक स्वता भोवून पळोवणी करून तांचेर खंय एक्शन घेतलो. ऑप्टिकल फायर स्क्रॅप केबल प्लास्टीक स्क्रॅप हेंचो पेटलेलो आसा. तो पेटल्या बरोबर आमी ताबडतोब पळय आमचो स्वरूप आहा पळय एकदम व्हडलें स्वरूप जालें. त्या लागून आमी इमिजिएटली कोणीची गाडी पावतर आमी आफयली. तेच्या उपरांत आणखी गाडी आफयली आमी. तेचे वरून आमी 3 गाडी आफयले. आमी हांगा 10 फोन यूज केले. दुसरें आनी उदक म्हणटा कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. कितें आसता उदक भरकूंक लागलो. त्या लागून आमी हांगा पंप हाडलो आमच्या आनी तेच्या सायडीको एक बांय आसा. बांयचे आमी पंप आमचे गाडीत घातले आनी काम स्टार्ट केलें. 30 वर्सां पयलींचे स्क्रॅप आसले हांगासर. 30-35 वर्सांचे पयलींचे तेन्ना आमी ल्हान आसले. मागीर ते थोडे दीस कितें चल्ले आनी म्हाका दिसता ते मागीर बंद जाले दिसता. म्हाका कांय खबर ना तें. पण तेंचो दिसता तो माल हांगासर डम करून तो बंद करून गेल्लो. सगळें प्लास्टीक दिसता ते. म्हाकाय ते सारकें पयलो तो 30-35 वर्सां पयलीं ती चलताली हांगा फॅक्टरी खंय. कोण सांगताले म्हाकाय खबर ना. आमी तेन्ना ल्हान. म्हाका आतां 2 वर्सां जाल्या पंच जावन. म्हाकाय ते कांय खबर ना हांगा. मात आमकां तरी केन्ना दिसून तेजेर माती हाडली आनी ती झाडां हाडली सगळीं. आतां म्हाका कळना ती तेंचो हें आहलें डम केला म्हणून तेंच्यांनी. सगळ्यांक काडना. सगळें हांव म्हाजी हितूनच्यान भोंवतलो सगळ्यांनी. गल्लेन भरलो म्हाजे वाडा आनी पळयतलो खंय कितें इल्लीगल चलता न्हू तें सगळें काडूंक जायतलो. कितें आहा तितकें सगळें काडूंक जायतलो. केबल आहा फायबर आहा टायर दिसता 10 वर्सां पयलीं सगळें धापून दवरता तशें जाल्यार तयारी करून नासलें. पंचायतीन कंप्लेंट करून ते क्लोज डावन केल्लें. सो आतां ते
कोणी कसे इन्सिडेंट जाले जाल्यार पळोवंक शकना कित्याक आतां तुमी पळोवंक शकता सकाळचो डो आसता सकाळी आतां 6 लागलो म्हणटा आतां 10 जाले येयली पण अजून नेमको कसो रावलो अजून म्हायती मेळना बट हे स्क्रेप यार्ड आसले ते खूब वर्सां बंद आशिल्ले आनी तेतून भितर प्लास्टीक आनी फायबर पेपर आसले कारणान ते खूब मोठ्या प्रमाणात उदक रावले आसा तशेंच हांगासर खूब धुंवर जाल्लो तेका हांगा लोक वस्ती आसा त्या लोकांक त्रास जाल्लो आमकां दिश्टी पडले सो ताका उपरांत पंचान अशें सांगलें की अशें जे इलिगल आनी कितें हांगा जे स्क्रेप यार्ड आसा तितून आपण बेगीतले बेगीन कारवाई करता अशें तांच्यानी सांगलें स्टुडंटा खातीर सांतांतले गोंय मोलाच्यान रुपेश राव. पणजे गांजाचे झाड रोयले म्हणून अनोळख्या आड ANCची FIR. सांतिनेज मॉला मुखार गांजाचे झाड आसा म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. उपरांत शुक्रारा ANCन झाड जप्त केल्लें. भर शारांत गांजाचे रोप जाल्लें. झाड खंय अजून फुलूंक नाशिल्लें म्हणून ANCन स्पश्ट केलां. NDPS कायद्या खाला ANCन गुन्यांव नोंद केला. काल एक व्हडलो बोवाळ जालो पणजे वाठारांत जेन्ना सांतिनेज हांगा मॉला लागसर गांजाचे झाड सापडलें. जेन्ना ही गजाल आमच्या नजरे मुखार आयली तेन्ना आमी सगळ्यान पयलीं जे ANC डिपार्टमेंट आसा तांकां इन्फॉर्मेशन दिली. ताजे मागीर जे ANCचे ऑफिशियल्स आसा ते थंय स्पॉटार येयले. तेंच्यांनी ते झाड आशिल्ले ते सीज करून केसीक एटॅच केले आनी ताज्या मागीर NDPS एक्टाच्या अंडर तेंच्यांनी FIR केल्या एक अननोन मनशाचेर. आनी म्हाका दिसता काल जेन्ना आमी ही बातमी सगळ्यां मुखार हाडली तेन्ना बरोच बोवाळ जालो की अशा तरेन हे जे गांजाचे झाड आसा ते थंय कशे पावले. ताज्या मागीर सांजची जेन्ना ANC डिपार्टमेंटान जेन्ना प्रेस रिलीज केली तेन्ना तेंच्यांनी ह्यो म्हायती तितून दिल्या की तेंच्यांनी FIR रजिस्टर केल्या. तशेंच तांच्यांनी जी आमी तेंचे कडेन म्हायती पावयल्ली इन्फॉर्मेशन दिल्ली ती सुद्दां त्या FIRान मेन्शन केल्या. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीक. दरेका मनशाक ताच्या मातृभाशेंतल्यान पुलिसा कडेन संवाद सादपाक मेळचो म्हणून गोंय पुलिसांचो भाशिनी ॲप. खंयच्याय भाशेंतल्यान पुलीस कागाळ करपाची ॲपाचेर वेवस्था. खंयच्याय भाशेंतल्यान उलयल्यार ॲप इंग्लीश, कोंकणी वा हिंदी भाशेंत ट्रान्सलेट करतलो. QR कोड स्कॅन करून खंय ॲपाचो वापर करूं येता. DGP आलोक कुमार प्रुडंटा कडेन उलयलो. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है उसका ऐप है और अभी जब DG कॉन्फ्रेंस हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लोकल पुलिस है वो इस ऐप के माध्यम से उन लोगों के साथ बेहतर जुड़ सकती है जो लोग लोकल लैंग्वेज नहीं जानते. और इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 1 महीने में हम लोगों ने इस ऐप को गोवा पुलिस के द्वारा यूज करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयारी की. और गोवा पुलिस के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनका सिटीजन्स के साथ और टूरिस्ट के साथ ज़्यादा इंटरैक्शन है, जैसे पुलिस स्टेशन, टूरिस्ट पुलिस, PCR और पिंक फोर्स, इन सब जगहों पे ये जितने भी पुलिस पर्सनल हैं तमाम ने इस ऐप को डाउनलोड किया है. इन सब की ट्रेनिंग कराई गई है कि किस तरीके से इस ऐप को यूज करना है. और इससे सबसे फ़ायदा ये है कि ऐसे टूरिस्ट जो कि तो वो अपनी भाषा में जब भी उनकी कोई समस्या होती है तो अपनी भाषा में वो अपनी बातें कह सकते हैं और उसको हम लोग हिंदी, इंग्लिश या कोंकणी में उसको वो ट्रांसलेशन हो जाता है. पहले क्या होता था कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आता था जिसकी भाषा हम नहीं समझ पाते थे तो हमें ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ता था कि हम समझ पाएँ कि वो क्या कहना चाहते हैं. और इस ऐप के माध्यम से ये गेम चेंजर जिसको कह सकते हैं, इस ऐप के माध्यम से इमीडिएटली हम उनकी बात भी समझ सकते हैं और उसको एक अच्छा पुलिस रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं. 5 विदेशी लैंग्वेज भी और उसमें रसन है जो कि काफ़ी लोग वहाँ से आते हैं, अरबिक है, चाइनीज़ है एंड फ्रेंच है. इस तरह के कई लैंग्वेज विदेशी भी हैं जो हम अपने इंडियन लैंग्वेज में उसका अनुवाद करते हैं. पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या कुडीचो 18वो दर्शन सुवाळ्याचो समारोप सुवाळो जालो. आयतारा सेंट झेवियराची कूड सेंट कॅथेड्रल चर्चींतल्यान परत बेसिलिकांत व्हेली. उपरांत आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रावाचें मीस जालें. 45 दिसां भितर 75 लाखां वयर भाविकांनी कुडीचें दर्शन घेतलें. लांब ओथमीक तयारी केल्या उपरांत व्हडे बोगतीन आनी काळजाचे उर्बेन बागयोंत फ्रांसीस शावियराचे ओट्रावे दाखोवणेन आमी वांटो घेतलो. ह्या 40 आनी 5 दिसांनी साबार जाणांनी हांगा येवन पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतलो.
देवाच्या उतराचो संदेश स्विकारून आमचो भावार्थ आमी खोलायलो. कुंभसराचो संस्कार घेवन जायत्यांनी आमी आमचें जिवीत नव सोरायलें. पिराजिताच्या आनी मागण्याच्या मोनान भाग्योंत फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकांक नोमान करून तांचो उमाव घेवन ताणें परगोटलेल्या शुभ वर्तमानाची खुशालकाय आमी ह्या दिसांनी दाखोवण्याच्या दिसांनी अणभवली. बाबा भयणीनो, आयज आमी जेजूची आप परगोटणेची दोबाशीक परब समोरमता आनी हे दोबाशीक दाखोवणेची भाग्योंत फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकांचे दाखोवणेची संपादनी करता. आनी आयचे दोबाशीक समोरमणेचो विशय हो जावन आसा शुभ वर्तमानांचो संतोष परगोटुया, बोरवाश्याची यात्रेकारां जावया. We are messengers of the joy of the gospel. We are pilgrims of hope. हेंच आमी एक एकल्यान जेजूच्या पाटलावदारांनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान करूंक आयचीं वाचपां आमकां आमंत्रण करतात आनी शिडकायतात. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. चोल्ला घाटात लोडेड ट्रक उमथलो. टायर पंक्चर जाल्ल्यान ड्रायव्हराचो खंय कंट्रोल गेलो. ट्रक हाताभायर वता ते लक्षांत येना फुडें ड्रायव्हरान भायर उडी मारली. ड्रायव्हर साल्वार. उमथिल्ल्या ट्रकाक उजो पेटलो. फातोडेर खंय घडणूक. मजगती काणकोणा 4 रस्त्यार म्हणटात थंय कार आनी 2 व्हिलरीचो अपघात. एकलो जखमी, ताका हॉस्पिटलांत घाला. चोर्ला घाटात ट्रक उमथलो. ड्रायव्हरान उडी मारून जीव साल्वार केलो. उमथल्ल्या ट्रकाक उजो, फातोडेर घडणूक. सकाळी उजो पालोवन गेल्ले, पूण ते परत आमकां आतां एक 5 परत आमकां कॉल येयले की तो उजो आसा तो परत पेट्टा म्हणून. ते एक मटेरियल आसा, ते उसाचो वेस्ट मटेरियल आहा तो आतां आमच्या गोंयांत खंय तरी भट्टेक यूज करता तो व्हरता तो ट्रक फूल भरलेलो आसलो आनी ताका आतां तो उजो पेटला. मेळटा त्या म्हायतीन अशें कळटा की तो ट्रक जो आहा तो कर्नाटकांतल्यान गोंयांत खोर्ली हांगा वयतालो. इंडस्ट्री एस्टेट जी आहा थंय वयतालो. जेन्ना हो ट्रक जेव्हा गोवा बॉर्डरीचेर पावलो त्या टायमाचेर ताचो टायर फुटलो आनी ताका लागून तो कंट्रोल जावन आसल्या कारणान तो दर्यान पडलो. ह्या ट्रकान जे भितर जे उसाचे ते भुशे आसता त्या भुश्या पासून ब्रॅकेट्स तयार केल्ले वयता. ते इंडस्ट्रीक वापरले वयता. भट्टेन जेन्ना कितें काम करतना भट्टेन ते पेटोवपा लागून यूज केल्ले वयता. हेच जेन्ना तो हांगा पडले बॅटरी शॉर्ट सर्कीट जाली आनी बॅटरी शॉर्ट सर्कीट जाल्या कारणान तो उजो पेटलो आनी काल रातच्यान जो उजो पेट्टा तो अजून पर्यंत पेटता. काणकोणा 4 रस्त्यार अपघातात एकलो जखमी, ताका हॉस्पिटलांत घाला. 4 रस्ता काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट जालो. ते कार ही जी आशिल्ली ती काणकोणच्यान मडगांव दिशेन वयताली. ती कंट्रोल गेलो आनी ती रॉंग सायडीक पावली कार आनी फुडल्यान जी येताली एक 2 व्हिलर येताली तितूंत भितर युपीचो रुद्र प्रताप आनी तेजी भयण अदिती ही आरांबोलच्यान पाळोळ्या बिचाचेर येताली. ही ते हितून भितर गाडये भितर सांपडली. तेंची गाडी समोरा समोर टक्कर जाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जम्मू काश्मीरात 26 लाखावयर लोकांनी आयुष्मान भारत येवजणेचो लाव घेतलो. मूळ गोंयकार जम्मूत पोस्टिंग आशिल्लो राज्य भलायकी एजन्सीचो CEO IAS संजीव गडकर प्रुडंटा कडेन उलयलो. लोकांक बऱ्यो भलायकी सुविधा दिवपाची मोख दवरून काम करता म्हणून गडकर सांगता. तुळशीदास च्यारीचो जम्मू सावन गोंयकार अधिकाऱ्याच्या कामाचेर खासा रिपोर्ट. आयुष्मान भारत जी स्कीम आसा ही ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान 2019 सुरू केल्ली आनी तेन्नाच्यान ही हांगासर स्टेटान रुजू जाल्ली आसा. तेन्ना JNK जम्मू काश्मीर आनी लद्दाख हे एक स्टेट आसलेली.
आनी तेन्नाच्यान हांगाच्यान सुरू जाल्ली आसा. आयज ताका ऑलमोस्ट 5 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा आनी आयज हांगासर ही स्कीम बरी प्रमाणान चलता. आनी मेन एक इम्पॉर्टंट गजाल जी आसा की ही स्कीम जी आसा हांगासरल्या सगळ्या लोकांक लागू केल्ली आसा, युनिवर्सल केल्ली आसा हांगासर. 2020 ही युनिवर्सल स्कीम केली हांगासर आनी तेन्नाच्यान 25 लाख फॅमिलीज हाजो भाग घेता, म्हणजे बेनिफीट घेता. हातून ऑलमोस्ट 1 crore 25 lakhs बेनिफिशरीज आसा जे हांकां हे एलिजिबल जाता. आयज पर्यंत ऑलमोस्ट 14 ते 15 लाख पेशंटांनी 5 लाखाची बेनिफिट्स ह्या स्किमीच्या अंडर घेतलेले आसा इन JNK. ह्या स्किमीच्या अंडर ऑलमोस्ट 251 हॉस्पिटल्स एम्पॅनल जाल्ले आसा जे सगळ्या लोकांक हांगासर बेनिफीट दिता. हेल्थ सेक्टराच्या अंडर खूब डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आनी सरकारान म्हणजे आतांच्या सरकारान खूब प्रयत्न घेतलेले आसा की नवे कॉलेजीस सुरू केल्ले आसा, म्हणजे मेडिकल कॉलेजीस सुरू केल्ले आसा ताकी GHD इन्फ्रा डेव्हलपर्सान तांच्या वेल्वेट विस्ता प्रोजेक्टाचे आयतारा भूमिपूजन केले. 88 अपार्टमेंटाच्या ह्या बिठ्ठणा येवपी प्रकल्पात स्टुडिओ अपार्टमेंट 1 BHK आणि 2 BHK आसतले. GHD इन्फ्रा डेव्हलपर्साचो जनरल मॅनेजर अथिंद्र चारी सांगता सुमार 6000 स्क्वेअर मीटर जमनीचेर येवपी ह्या प्रकल्पात सगळ्यो एम्युनिटीज आसतल्यो. आयज आमची हांगा भूमिपूजा आसलेली. म्हजें नांव अथिंद्र चारी, हांव जनरल मॅनेजर GHD इन्फ्रा डेव्हलपर्स. आमची कंपनीचें नांव. आमचें मेन ऑफिस पणजे आसा. आमी गेले खुबशीं वर्सां रियल इस्टेट कन्स्ट्रक्शनान आसा. सो आमी आयज हो बिट्टोणा आमचो एक नवो प्रोजेक्ट लॉन्च केला, वेल्वेट विस्ता म्हणून. ऑलमोस्ट 88 अपार्टमेंट्स आसतले हांगासर, 1 स्टुडिओ 1 BHK 2 BHK. आनी आयज तेजी आमी भूमिपूजा केलेली आसा. हो प्लॉट आमचो टोटल 6000 स्क्वेअर मीटर आसा. भितर आख्खो फूल डेव्हलपमेंट जातलो विथ एम्युनिटीज एंड ऑल. सगळे भितर आमी फॅसिलिटीज प्रोवायड करतले आनी फुल्ली फर्निश्ड युनिट आसतले. सो दीस एंटायर प्रोजेक्ट वील कॉल सर्वीस अपार्टमेंट्स. ओके, आमी हांगासर बरे प्रमाणान डेव्हलपमेंट करपाचें येवजिलां आनी सगळे जे फॅसिलिटीज आमी दितले, जावं इवन कन्स्ट्रक्शन क्वॉलिटी आसतली ती हाय एंड आसतली आनी आमी जी फॅसिलिटीज जे दिवपाची आहा पळय न्हू ती लग्जरीयस फॅसिलिटीज दिवपाची आसा. सो ऑलरेडी आमी हांगासर हे जो आमी आमची जी एरिया जो आमी कितें ब्रोशर्स केल्या, जो आमचो प्रोजेक्टाचो कॉन्सेप्ट आहा तो ऑलरेडी आमी आउट केला इंटरनेटाचेर. आमच्या वेबसायटीर तुमी गेले जाल्यार तुमकां वेबसायटीचेर सगळें दिसतलें. GHDinfra.com वेबसायट आहा आमची, तेजेर सगळें आमचें इन्फॉर्मेशन मेळटलें तुमकां. गोंयांत अशें पळोवपाक गेल्यार आमचे 8-9 प्रोजेक्ट चलता. कळ्ळें भितरले आमी काही एक प्रोजेक्ट डिलिवरूय केल्या आनी हो पर्वरीन आमचो पयलो प्रोजेक्ट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.